धारबांदोडेचो संजीवनी साखर कारखानो सध्या दवो हत्ती जावन रावला। ताका जाय संजीवनी। ही फॅक्टरी चालीक लावपाच्या हेतान सरकारान वेगवेगळे उपक्रम हातांत घेता म्हूण सांगलां, पूण खंयचे कडेन कांयच ना। आता ह्या फॅक्टरीच्या जाग्यार फॉरेन्सिक लॅब कॉलेज उबारपाचो सरकाराचो प्रस्ताव आसा अशें आयकूंक आयलां, पूण ऊस शेतकारांच्या ह्या विशया वयल्यान कोफुसांव चालू जाला। आज जे संजीवनी कारखान्याचे जे शेअर होल्डर असतात त्या शेअर होल्डरांनी आज प्रेस घेतले कडेन आसा आनी तांणी सरकाराक एक इंटिमेशन दिले कडेन आसा, जर तुम्ही आमची शुगर केन फॅक्टरी जर तुम्ही चालू करनात आणि त्या जाग्याचेर जी एक फॉरेन्सिक लॅबाची जी कॉलेज येवपाची आसा ती जर बंद करनात जाल्यार हेजे मुखार ते उग्र आंदोलन करतले। आता तेणी इतले सांगले कडेन आसा की आमी हे उग्र आंदोलन जे आसा हे सगळे शेतकार एक जावन करतले, आमकां रस्त्यार हाडचे न म्हणून। आता तेंच्यो मिटिंग्यो चालू आसात, सगळे शेतकार एकट्यान जावन ते मिटींग घेतात। ह्यो मिटींग बंद नासलेल्यो एकट्यान जायनासले ते कोरोना पॅन्डेमिका खातीर, पूण आता कोरोना गेल्ले कारणान तांकां टायम मेळ्ळे कडेन आसा आनी आता तेंची जी रणनीती आसा ती चालू आसा अशें आज संजीवनी कारखान्याचो एक शेअर होल्डर प्रशांत गांव देसाय हेणें आज सांगले कडेन आसा। तेणें हेंय सांगले कडेन आसा की आमी कोर्टाकूय वतले आनी दुसरे वटेन अमित शाह प्रायम मिनिस्टराक हे लेटरां बरोवपाचे आसात। ऑलरेडी ड्राफ्ट गेले कडेन आसा, कोर्टाक वचपा ड्राफ्ट गेले कडेन आसा आनी आमी आंदोलन करतले। शेतकारांक तुमी रस्त्यार हाडनाकात, जर हाडले जाल्यार कितें परिणाम जाता तो तुमी पळोवचो पडटलो अशें तेणी सांगले कडेन आसा। त्याच बरोबर जो मिनिस्टर आसा सुभाष शिरोडकर एकाय सांगला, जी जमीन तुम्ही फॉरेन्सिक लॅबाक जी गोंयची सरकार घालता काय भायली घालता हेजेर तेणी लक्ष दिवचें आनी एका हेजेर एक थोरली एक इन्व्हेस्टिगेशन जावचें आनी तेजेर कोणी ही जमीन ह्या भायली कंपनीक दिवपाक केला कॉलेज घालपाक ती तेणी पळोवपाची गरज आसा। ना जाल्यार मुखाल्ले जे स्टेप आसा हे आमी घेतले। सगळे फार्मर्स सध्या मिटींग घेवपाक लागले कडेन आसा, तेंची मिटींगी चालू आसात अशें प्रशांत गांव देसाय हांणी सांगले कडेन आसा। गेल्या 2-3 वर्सांक सरकारान अनफॉर्च्युनेटली तात्काळ संजीवनीचो जो प्लांट आशिल्लो तो बंद केलो गेलो आनी तो बंद करतरे पुराय गोंयभर जे पारंपारीक ऊस उत्पादक आशिल्ले, जेंची मिळकत आनी जेंचो घरोबा फक्त त्या ऊसाचे चलतालो, तेणी आपलो ऊस बंद दवरलो गेलो। सरकारान एक फॅसिलेशन कमिटी काढली, त्या फॅसिलेशन कमिटीचो चेअरमॅन नरेंद्र सावयकार आणि इतर फार्मर्सांक घेऊन एक कमिटी गठीत केली। त्या फॅसिलेशन कमिटी मार्फत एक ठोस असो निर्णायक डिसिजन संजीवनी साखर कारखान्यात जायना। आता संजीवनी साखर कारखान्याचेर सरकार अशा पद्धतीन एक व्यवस्था करून दवरलेली आसा की शेतकरी आणि जो शेअर होल्डर आसा तांकां पयस दवरपाचो प्रयत्न सरकारान केलेलो आसा। त्या जमनीचेर आज प्रत्येक राजकीय जे मनीस आसात तेंगेलो दोळा आसा, कारण भाऊसाहेब बांदोडकरान सरासरी 45 वर्ष पयलीं ती जमीन एक्वायर्ड करून शेतकऱ्यां ताब्यांत दिल्ली, पण आज गोंयच्या सरकारान ती जमीन एक कायद्याचे उल्लंघन करून ती जमीन आपल्या ताब्यांत परत वयलेली आसा। संजीवनीचो प्लांट बंद आसा, संजीवनीची जनरल बॉडी मिटींग सरकारान स्टॉप दवरल्यो, पण जी गणेश गांवकर जो सावडेचो आमदार आसा तेणे मल्टी फॅकल्टीची कॉलेजीक जी जमीन वापरली ती कॉलेज संघ चालू आसा। केंद्रीय सहकार मंत्री माननीय श्री अमित शाह आमी डेलिगेशन धाडटले, प्रायम मिनिस्टर डेलिगेशन धाडटले, राष्ट्रपती डेलिगेशन धाडटले की गोवा गव्हर्नमेंट जी शेतकऱ्यांची जमीन शेअर होल्डरांची जमीन जी अशे पद्धतीन गैरमार्गान दुसऱ्या लोकांक आउटसायडरांक दिता त्याचो उपयोग शेतकऱ्यांक जायना। तेन्ना हांव विनंती करता गोंयच्या सरकाराक की फॉरेन्सिक लॅब बांदता जाल्यार ते जमनी बांदता। हांव एक शेअर होल्डर, हांव एक ऊस उत्पादक, म्हाकाय त्या जमनीचो हक्क आसा, अधिकार आसा। तेन्ना हांव सरकाराक रिक्वेस्ट करता की फॉरेन्सिक लॅब जर बांदता जाल्यार आउटसायडरांक अलाउड करनाका। गोवा गव्हर्नमेंटान फॉरेन्सिक लॅब बांदची आनी थंगा बरी टेक्नॉलॉजी युटिलायज करून त्या बांदचे, गैरमार्गाचो वापर करचो न्हू अशी मागेली गोंय सरकारा कडेन विनंती आसा। गोवा 360 खातीर
पारोडा साकून रमेश नायक रावत.